दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्ग संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी व्हेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षण शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्याची हीं उतरां नियाळतना आमचे कश्ट आनी वजन खंयच्या स्वरुपाचें म्हूण समजून घेवंक आपोवणें मेळटा. आमचें कश्ट आनी वजन खंयच्याय रितीचें जावंक पुरो, तें सर्व आमी सोम्याक समर्पितना तो तें वोवंक आमकां कुमोक करता. सामान्य जावन एक जूं ववयचें तर 2 कांद्यांची गरज आसा. सोम्या लागीं आमी वेतना तस्सो आमकां आनीक कांद जावन आमचें वजन ववयता, आनी अशें आमकां आपली मजत दिता. हाचे संगी आनीक आपोवणें तो आमकां दिता. जशें आमकां सोम्याचो आदार मेळटा ताका उलो मारतना, तशेंच आमी हेरांच्या वजनांक कांद दिवची साल शिकोवंक उलो दिता. ताच्या उतरां प्रमाणें आमी चलतना ताचे बरी बोळी जावंक आमकां जातलें. देवाक खालत्या बोळ्या काळजाची पसंद. देखून आपल्या काळजांत गर्व आशिल्ल्यांक आनी हांकाऱ्यांक तो दुस्पाटायता, आनी किरकोळ्यांक उंच उबारून आपली पदवी महिमा दाखयता. इस्रायेलाक देवान विंचून काडिल्लें तरी तांणी नीट वाटेन चलनातल्या वेळार देव रागार जाता आनी अस्सिरिया मुखांतर शिक्षा तांकां दिवन आपलीं भुरगीं तशेंपणी दीनपणान आपणेशी येतली म्हणल्या बरवशान राखून रावता. सुवार्थेंत जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो दीनपण आनी खालतें काळीज ल्हानांतय आसा देखून सर्गराज तांचे बरी जावंक पेसाडा. तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हणटा. जाणट्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती ल्हानांक उगडापें केल्ल्याक देवाक अर्गां दितासतना आमकांय खालती बोळी जावंक जेजू उलो दिता. पाकिसळो, गीद आनी हेर सुकणीं उंचायेर उबतात. वयल्या जाग्यांनी वस्ती करतात तरी तांची दिश्ट धरणीर आसता. तसली दिश्ट तांच्या फायद्याक जावन आसून कांय खावंक मेळात गाय म्हूण पारत करन, आनी मेळात तर दावल्यो मारन, बोंचीन बोनसावन वस्तूंक ग्रासून आपलें पोट भरतात. पूण देव सर्गाराजांत उंच स्थानार आसून
महिमेवंत बरलेली आपली मोवाळ दिश्ट ताचे परजेचेर सदांच दवरून उर्बेन बरोवन तांची जतन करता. तांचे कश्ट दगदनी तांचे पोकळपण समजल्लो देव किर्तनगाराच्या उतरा सारकें सर्गार भुमीचेर दिश्ट घालन आपल्या पुताक धाडन तांचे राखण करूंक तांकां सवकासाय दिवंक आशेवन दनसितेल्यांक कश्टांतल्यांक वाजान ववयतल्यांक कालत्या बोळ्या काळजाच्यांक जेजू मुखांत्र ताशेशी आपयता. ग्रेक आनी जुदेव समाजेंत नियमां आनी रेग्रो बरोवन साद्या लोकांक इतलें जडायेचें जाल्लें की तकली उखलून देवाक पळोवचें आनी ताका बोगचें एक सोपनशें जाल्ल्या तांकां देवूच तांचेर नदर घालन आपलें मुखामोळ तांकां दाखोवन दनसितेल्यांक ताचेशी आपोवन तांकां बुजोवन दिता. 1865 वर्साच्या डिसेंबर 16 ऑस्ट्रिया हंगेरी राष्ट्राच्या विगोल्लो वठारो म्हणल्या शहरांत आंतोसिया नेपोलिन आनी आन्ना पिया जोड्याच्या दोगा चेडवां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन पावलीन जल्मली. पविस्नानान तिका आमाबेल लुसिया म्हूण नांव दवरलेलें. तिची वडिलां दुर्बळी तरी देवभक्तेची. अशें पावलिना थंय दुर्बळ्या थंय विशेश मोग आसलो. 12 वर्सां प्रायेर पयलो कुमगार मेळ्ळ्या तिका शिकाप भोव उणें तरी तिचे प्रास ल्हान आसलेल्यांक दोतोन शिकोवची म्हळ्यार तिका बारीच खुशी. 1899 इसवेंत आमाबेल आनी तिचे सांगातीण वर्जिनिया रोसा निकोलोडी हांकां याजक लुइजी रोसी भेटलो. ताणें दिल्ल्या शिकोवणे प्रमाणें एक स्त्रियांचो धार्मीक मेळ घडून ताचो वावर मोरयेच्या खतावीण गर्भसंभावाच्या मानाक ओपून दिवचो म्हूण तांणी निर्धार केलो. तांचे सवे तेरेजा आन्नामाल म्हणली आनेक आंकवारसली मेळ्ळी आनी तेगांय सांगाता मेळोवन धार्मीक भयणी बरी जियोंक लागली. अशें तांचे मुखांत्र मोरयेच्या गर्भी संभावाचे ल्हान भयणी म्हणलो धार्मीक मेळ अस्तित्वाक आयलो. कुरितिबा म्हणल्या दियेसिसच्या बिस्पान तांकां मंजुराती दिली. भयण आमाबेलाक मेळाची वडील म्हूण नेमक करन तिचें नांव जेजूच्या कश्टांच्या काळजाची पावलीन म्हूण तिणें नांव काणगेलें. ब्रेजील राष्ट्रांत घडल्लो पयलो मेळ हो जावन आसलो देखून बेगीनच सगळ्यांनीतल्यान प्रसार जालो. पावलीन तिच्या पयल्याच्या निवासांतावन इम्प्रिरांदा म्हणल्या प्रदेशाक वचोन थंयसर पिडेस्तांची आनी दुबळ्यांची सेवा करच्याक एक आस्पत्र तिणें उगडली. थंयसर निग्रो भुरग्यांची जतन घेवंक सुरवात केलें. पिडेस्तांची आनी मालगड्या स्त्रियांची सेवा करच्याक साताकाच्या म्हणले कडेन आसल्या सेंट विन्सेंट दे पावल कॉवेंताक धाडली. थंयसर तिचो सडावत वेळ मागण्यांत आनी नियाळान खर्चून मेळाचे उदरगते खातीर ती वावुरली. 1942 इसवेंत त्याच घरांत ती मरण पावली. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान 1991 इसवेंत तिका भाग्यवंत आनी 2002 मे 19 तारीखेर सांतीण म्हूण परगटली. दिव्यवाणी